जुआं पोरमणी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आबिसूर 13 वोळ 16 ते 20. शिसाचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगता, आपल्या दोनया वोन गुलाम व्हड न्हय, तशेंच पाटयल्लो कोण आपणाक पाटयला ताचे वून व्हड न्हय. हें जाणो जावन तुमी तशेंच करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें विचून काडल्यात ते हांव जाणो. पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाळोवन येवंक जाय. जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसलेलो आसा ताणेंच म्हजेर खोंट उबारली. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी भावार्थ दवरचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां सोत सांगतां, हांव धाडटां तांकां मानून घेतात, ती म्हाका मानून घेतात, आनी म्हाका मानून घेतात ती म्हाका पाठयला ताका मानून घेतात. देवाचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.